जाग्या पावलार पावल मारून वाटू चोरुया देवा दर्शन घेऊ जेरुसालेम जेरुसालेमच्या देवा वस्तीचे ताकाच आमी तुवें मेळूंक वचपाचे जेरुसालेमच्या देवा वस्तीचे ताकाच आमी तुवें मेळूंक वचपाचे पावलार पावल मारून वाटू चोरुया देवा दर्शन घेऊ जेरुसालेम पावलार पावल मारून वाटू चोरुया देवा दर्शन घेऊ जेरुसालेम बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं म्हज्या भयणी भावांनो हे पवित्र गोठ फावो ते परी समारंभूक ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी एक देवाचे काकलुतीक उलो मारून सांगातान म्हणया सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनाची तोंडान वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या वर्साक लागून सदां सांगपार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात वा प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या सोम्या काकूत सोम्या सोम्या काकूत क्रिसा क्रिसा काकूत क्रिसा क्रिसा काकूत सोम्या सोम्या काकूत सोम्या सोम्या काकूत. प्रार्थया ह्याच्या मिसाचें तेंच हांव भेटयता मिल्टन गॉडविन. तेच परी मागूंक लायता आपल्या वाडदिसा सुमयार एग्नस फेर्नांडीस विल्सन आल्मेडा आनी गॉडविन डिसोजा. पोसरे बाट ह्या समुदायाच्या ह्या कुटुंबा पासत आमी मागता माफाल्दा फेर्नांडीस लियाव विएगस मेरी फेर्नांडीस मॅक्सी विएगस आग्नेलो विएगस मानेल विएगस थॉमस विएगस फ्रांसीस आल्मेडा झेवियर आल्मेडा आनी विन्संट विएगस. आयच्या दिसा जायतीं जाणां आपलो वाडदीस समरभतात लग्नाचें वार्षिक वरोस वो हेर समारंभ करतात. तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. जायतीं जाणां पिडेन कश्टवतात जावं घरा लागीं वो हॉस्पिटलान जावं ऑपरेशनाक वेचीं आसात तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. देवान आपले काकलुतीन ह्या वर्साक आमकां फावो तितलो पावस दिवं म्हूण त्या पासतूय मागुया. ह्या वेळार ओगेपणान तुमच्यो गरजो तुमकां कितें जाय तें देवाक सांगात. सर्वेस्परा देवा पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. तुज्या भावार्थ्यांक संतोशान भर. अशा पातकाच्या गुलामपणांतलीं तुवें सोडयलीं सासणाचें सूख भोगूंक पावो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता
आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सरस्पर अशें म्हणटा, इस्रायला, सरस्परा तुज्या देवाशी पोतून ये. तुमच्या खोटेपणाकूच लागून तुमचें गोठण जालें. कोती दुखीचीं उतरां घेवन सरस्पराशी पोतून येयात. ताका म्हणात, सगळें आमचें खोटेपण काडून उडय. आमकां नव्यान सूख मेळच्याक आनी आमच्या ओंटांनी आमी तुका वाखाणेची भेटवणी करच्याक सगळें आमचें खोटेपण काडून उडय. आसिरेच्या आमची सोडवण करूंक जायना. घोड्याचेर आमी आनीक बसची ना. आमच्याच हातांनी केल्ल्या वस्तूंक आमी परतून आमचो देव म्हणून पाचारची ना. कित्याक तुजें सवें अनाथांक काकलूत मेळटा. तांच्या अविश्वासीपणाक हांव ओकोत लायतलो. सगळे म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो. कित्याक म्हजो राग तांच्या वयलो कोसळ्ळो. दोवा वरी हांव इस्रायलाचेर पडटलो आनी तो कोनेला सारको वचतलो. हिंवारा पोरी तो पालां घेतलो आनी ताचे फाटे पयस पयस पावतले. तो आर्जेन्टिना पोरी सुंदर आनी लेबना पोरी दुमदुमीत जातलो. म्हजे सावलेक ती बसूंक येतली. गंवाचें पीक तांकां खूब मेळटलें. दाकाचे मोले ती रोयतलीं आनी हेल्बोनाच्या इतलो नवो वस्तो सोरो तांकां मेळटलो. कुड्ड्या देवा लागीं एफ्रेमाक आनी कसलो संबंद उरला. ताचे मागणें हांवूच आयकतां आनी हांवूच तांचो सांबाळ करतां. हांव एका सदां हिरव्या सोरो रुखा सारको सगळी तांची सुफलाय म्हज्या तावन येता. शाणो मनीस हीं उतरां समजून घेवंक, जाणार मनीस तांचो अर्थ शिकूंक, सरस्पराच्यो वाटो नीत. बरीं मनशां तांचेर चलता, पूण पातकी मनशां आदलून पडटा. सरस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. वाखाणीचीं उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. परतून म्हणुया, वाखाणीची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. काकूतसारा देवा, काकूत करून दाखय. भोव कोनवल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें कोट धुवन म्हाका नितोल तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मूल करून दवर. जबाब, वाखाणीच्या उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. काळजांत संतोश आसल्यार तुका मानता सायबा. देखून काळजांत म्हज्या जानवाय रिगोय देवा. म्हाका नितोल करशी जाल्यार नितोल जातलो. तर खोर म्हाका धुवन बर्फा परस धवो. जबाब, वाखाणीची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. निर्मोल काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यान म्हज्या. तीर मोन घडून देवा, पोतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, वाखाणीची उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. तुजे सोडवणीची म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. तुजें किर्तन सायबा म्हज्या तोंडान करच्याक म्हज्या ओंठार तूं घाल. वाखाणीचीं उतरां. जबाब, वाखाणीचीं उतरां म्हज्या ओंठार तूं घाल. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia.
स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तूं तांकां परतून स्वत शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनान हाडटलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. माथेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आयकात, लाणग्या मदें मेंढरे कशी हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपां परी चतूर तरी पारव्या परी सादे जायात. मनशां थंय शिटूक रावात. ते तुमकां दवरून धर्म सोबेंत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जरबोन मारतले. म्हजे पासत राजा पातशाया सरशीं तांचे आनी ओन बावरत्याच्या फुड्यान तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां दवरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले तें तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी आवय बापूय पुताक धरून दितलो. पूत धुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावतोच तोच थारोवन सोडटलो. एका नोकरांत तुमकां दुमाडो दितीत जाल्यार दुसऱ्या नोकरांत पडून वचात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाची नोकरां तुमी भोवून सोंपोवचे नात. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, वेगवेगळ्यो कंपनी आसात म्हूण आमी जाणाव आनी त्या कंपनीचे प्रोडक्ट्स घेवन सेल्समॅन भोंवतात. आनी जेन्ना हे सेल्समॅन घरान प्रोडक्ट्स घेवन भोंवतात तेन्ना थोड्या घरांनी व जायत्या घरांनी तांकां मानून घेतात. तांचे आसा तें आयकतात, घोडे प्रोडक्ट्स घेतात. जाल्यार दुसरे वाटेन घडयेक तांकां ओकमानाची उतरां उलयतात, तांकां गाडयो मारतात, तांकां धांवडायतात आनी हे भाशेन तांकां किकोंत करतात. मोगाच्या इश्टानो, देवाचें राज परगोटूंक आनी कोण परगोडटात तांचें सगळें असलेंच कितें घडटलें ही खबर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्या. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक धाडटा आसतना कांय इन्स्ट्रक्शन दिता. ह्या दिसांनी जी वाचपां आमी आयकल्यात, जेजू 12 जाणांक वेंचून काडटा, त्या उपरांत तांकां कितें करचें तें सांगता आनी आज तो तांकां शिटकावणी दिता कितें वायट तांच्या जिवितांत घडटलें तें. आनी हें अशें आसतना तो म्हणटा, तुमी भिवची गरज ना, कारण हें सगळें घडटा आसतना आपूण तुमच्या सांगात आसतलो हें आस्वासन दिता. म्हणटच हो वावर देवाचो जरी तर आमी मुखार व्हरता तेन्ना देव आमच्या सांगाता सदांच आसतलो. वायट जावं वा बरें जावं, देव आमकां एकसुरो सोडचो ना. आनी ह्या पासत तो म्हणटा, जें कितें उलोवंक जाय तुमी खंयसरूय वचात, उलोवंक जाय तें तुमी उलोवची नात, पूण देवाचो आत्मो तुमच्यांतल्यान उलयतलो. तर मोगाच्या इश्टानो, ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां कितें संदेश घेवया. आज आमी नियाळ करची गरज 2 प्रश्नाचेर. आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरा विशीं व देवाच्या राजाचे परगोटणे विशीं. पयले सुवातेर जायतीं जाणां देवाचें उतर घेवन आमच्या थंय येतात आनी असल्या वेळार तांचे सवे आमची वागणूक कशी जाता काय, आमी देवाचें उतर आनी तांकां मानून घेता काय, व तांकां किकोन करता, तांची बेपरवा करता, तांकां गाडयो सवता काय. आनी दुसरे सुवातेर
आमी सगळीं क्रिस्ती भावार्थी आनी आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक एक कायदो आसा देवाचें उतर परगटपाची. बरें जर भितर आमकां उतर मेळ्ळें, उतर परगट करता आसतना उमेदीन आमी करतले. पूण कोश्ट दुमाडो जरी तर जिवितांत येता तेन्ना, दुसऱ्यांची उतरां आयकोवप पडटा तेन्ना पासून आमी देवाचें उतर परगटूंक चालूच दवरता काय वो तें सोडून दिता काय. मोगाच्या इश्टानो, कांय वेळान ह्या चालतारार जेजू येतलो, ताची पवित्र कूड शेवून आमकां फावो ती गोठाय दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. भेटवणें गायन गावया C24 माथयेचें भांगार करून पान 38 C24 पेज 38. माथयेचें भांगार करून जोगताय तुवें कासुता आमचे जिवे भांगार कर पवित्रत्या भांगार बाबा मोगी बोडा किलोरग्या जिविताचे तुका आमचे म्हज्या भयणी भावानो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ती बोली आमकां आनी थोड करूं आनी दिसान दीस सर्गींच्या जिविताक आमकां पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची खाड जावं उबारात. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरपता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा, तीर बोरवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओंतरेकता. देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भोगता सांगाती तांबोन आसतना तुजी स्तुती गायता. संसार बोल्या तुझ्या वैभवा होसाना स्वर्गी सर्वेश्वराचे नावीन येता तो सुभागी होसाना सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र
तूच सगळ्या पवित्रपणाची सोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडून आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिवन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूड सोम्या तुझे मरण आमी सोरोपता आनी तूं परत येसू तुझे पुनर्जीवन बळ पुरवटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी ईश्वरवणेची खाल्स पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान ओतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन ओतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागयोंत जुजे तिचो पोती, बागयोंत दोर्मदुतां आनी सर्व काडे तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोतवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळण्या कडेन घेवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस खाय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओत्रेकलोल्यांक आमकां तुजे उदारकाक लोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवरती पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरनुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्यास एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शिवतना गायन गावया. D28 म्हज्या जेवणाक येयात पान 62 D28 पेज 62. म्हज्या जेवणाक येयात बाबण कशी वसात म्हज्या कुडी रोगान कशी दादोसायात. म्हज्या जेवणाक येयात बाबण कशी वसात म्हज्या कुडी रोगान कशी दादोसायात. जेजू जिवी तुजे जावं दी जिवीत आमचे. 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 मुंडो मोडून वाटात जिवान भरून वचात तुमी चुडो जायात दुसऱ्यांक जिवान भरात. मुंडो मोडून वाटात जिवान भरून वचात तुमी चुडो जायात दुसऱ्यांक जिवान भरात. जेजू जिवी तुजे जावं
सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लाय तो थारावणाचो फोड आमकां बगूंक मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणूक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनीक सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडपकार. मागणे सान मिगेलीक सान मिगेल महाबडव्या, लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दलबाराच्या खोमराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्याक नेमपणान लोटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सडपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचें गायन गावया. F21 संवसारांत वचूंक जाय, पान 9 आनी 5. F21 पेज 95. आयगोऱ्या उदराच्या उजवाडांत संवसारांत